देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज पयल्या वाचपान बागेवन पावलूक एक विचित्र तरेन जेजूचें दर्शन फावो जाता आनी ताच्या आख्या जिविताचो बदल जाता। जितले जोतनायेन तो क्रिस्ती भावा भयणांक धुमाळो दितलो तितले सुरबेन आनी जोतनायेन जेजू ताका आपलें नांव परगट करूंक वेंचून काडटा। असल्या निबोर काळजाच्या सावलूच्या जिविताची परतणी चालत्या मनशा सभेंक घडचें नासलें, कित्याक पयले क्रिस्ती सभेंत व्हड व्हड विस्मितां जालेलीं आमी पळयलां। जेजूच्या नांवान ताणें देंवसार काडले, पिडेस्तांक बरी केली, मेलेल्यांक जिवंत केले आनी अदीक लोक ह्या जम्यांत भितर सरलो। हाचें कारण न्हय म्हणून तांचे मदें शाणें आनी हुशार मनीस आसलेत म्हणून, पूण हें सगळें पवित्र आत्म्याचे सुक्तेन घडून आयलें। उपरांत पावलूकूय जेजूक परगट करूंक खूब कश्ट सोंसचे पडले, पूण तोवूय पवित्र आत्म्याचे सुक्तेन तो जैतिवंत जाता आनी ते पासत तो म्हणटा, शेवट पर्यान हांव बरें झूज झुजलां, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या, भावार्थान हांव तीर रावलां। दुसरो चिठेंत तिमोथीच्या हांवेसर 4:7। आनी आमचे असोक्ताये वरवीं देव आपलें बळ परगट करता। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट। आमेन। म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं। ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक, तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं।